सुरुवातीक गीत घेऊया. A8 पेज 4. देवाची वेदी सोडिया वेता, कुशाकाय सुंदो स्वागतीतोल्या, देवाशी विश्वास दवरून वेता, देवाशी वेता, तुझो स्वर पोचेता, तू विश्वासी बोलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. सोर्बे स्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसू. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो सगल्यांक देव बरी सांज दिव. आयज आमी प्रोपेसिया हे आमच्या भयणीच्या मरणाच्या वर्साचो उगडास करता. देवान तिका आपोवन वेल्यार आयज वरोस पडटा. कसलेय पातकाची खोत आसा जाल्यार धुवन काडूंक आनी बेगीनच तिका वैभवांत घेवंक खतखत्यान आमी मागूंक आयल्या. आनी आयचो देवाचें उतर म्हणटा जो कोण देवाची सुमोट पाळटा तो जिवीत सोडूंक पावता. आमी जाणा वडील कशी देवाची सुमोटणेक सदांच पयलो जागो दितात आनी आमकांय शिकयता ही सुमोट पाळूंक. आनी जो कोण ही सुमोट पाळटा आनी दुसऱ्यांकूय शिकयता तो देवाच्या राज्यांतान पयस ना, देवाच्या राज्याक लागीं आसा. हेंच आमचे भयणीनूय घोडे हेंच आपल्या भुरग्यांक शिकयलें आनी हे भाशेन ती देवाच्या राज्यांतान पयस ना म्हूण आमी ओळखून घेवन खतखत्यान मागूंक आयल्या. तर आमी सगळे मिसांत वांटो घेवंक तयार जाता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवया. आमी सुमोटणेक पयलो जागो दिला काय? ही सुमोट आमी हेरांकूय शिकयल्या काय? जायते पाडगोडे आमी ती पाडूंक ना आनी हेरांकूय आमी शिकोवंक ना जाल्यार बोगसणे मागुया. हांव पातके सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनाचेतून तोंडान चारून वायट गारोन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोगडो अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मुरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
tuya. Podoyal Bapa, Profesia Savita Costa Telis, तुझे दुवेच्या मोरणाच्या वर्साच्या दिसाचो आयज आमी उगडास करता. तुझे मितम्यान नाशिल्ले काकुतीन तिका वेगोय आनी तुज्या भोगतां सांगाती सासणाचे सूख फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अहाबान सगल्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगल्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरजे मुखार येवन म्हळें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 ओड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाळ जाल्यार ताच्या पाटल्यान वचात. पूण पोरजेन एक उतर पर्यंत भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हळें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसां, बाळाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडून दी. ताका मारून जोडवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटीन हांव दुसऱ्या बैलाक विचून काडटलों, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगल्या लोकांन म्हळें, बरें आसा. एलिजान बाळाच्या प्रवाद्यांक म्हळें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यंत बाळाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हळें, बाळा आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. दनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून. तरी व्हडल्यान उलो मारात, तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनीक कितेंय घडलां जायत, वो तो पयणाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच ताणें आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सवये पोरमोणे रगत येयसोर कलवारींनी आनी बाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दनपार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यंत ते आड्डून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना. कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचें कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे परजेक म्हळें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगळो लोक ताजे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली. जांकां सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल, त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळाच्या अंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवांक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी
बियांची 2 मापां घालूंक जातात तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोडो मांडलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जोडवाचेर घातलो. मागीर ताणें म्हळें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जोडवाचेर तें वतात. ताणें तशें केलें. ताणें म्हळें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट ताणें केलें. ताणें नव्यान म्हळें, 3रे पावटी करात. आनी तांणी 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी सरभोंवती व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे भेटणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हळें, सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायेलाच्या देवा, तूं इस्रायेलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आज गमोवन दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी ताची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरजां वळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जोडवा सयत ओम उलपायलो आनी तशेंच चरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगलें पळयोवन पोरजा आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. तांणी म्हळें, सर्वेस्पोर एकलोच देव, सर्वेस्पोर एकलोच देव. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोनग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात. तांचे फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटवण्यो करून कदींच ना. म्हज्या ओंटांनी तांचीं नांवां घेवं कदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजोणें तुजे सादीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. उद्गाराक उबी रावया. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, समोर्थ वो प्रवाद्यांची शिकोण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी सजमूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शाट्टी पावूंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय समोर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून नांव जावची ना. म्हणटो जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गेच्या राज्यान सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गेच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पोर एकलोच देव अशें परगट करपाक ताणी सांगलें देवाक उलो मारत. आनी खंयच्या देवाक ताचे मदें दोग देव आसले. दोन वड्यांचेर पांय धरून तेंची येताली. एक सर्वेस्पोर देव, दुसरो बाळ. आनी हे भाशेन ताणी देवाक मागणें केलें तेन्ना एलिजानूय देवाक मागणें केलें आनी म्हटलें, तुमी मागणें करात, खरो देव कोण तो आमच्या मागण्यांक कान दितलो. आनी असल्या वेळार आमी पळयलें, एलिजान मागणें केलें, देवान ताचें मागणें आयकलें. भेटयल्लो ओम ताका उजो लावन ताणें ही ताची भेट मानून घेतली आनी सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हूण ताका कोडीत केलें. तशेंच तो एक प्रवादी म्हूण ताणें ताका कोडीत केलें. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, सर्वेस्पोर एकलोच देव अशें आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. आनी देखूनच एलिजान 12 फातरांची वेदी करून ही वेदी बांदून आनी ही आपली भेट हो ओम देवाक भेटून खरो देव कोण तो तें वळखूंक पावलें. आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जेरुजाल्याचो देव कोण तो ताका थावें जालें. आनी ताणें सरपट परून त्या वेदी मुखार देवाक भोजलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां, जेजू म्हणटा हांव समोर्थ काडून उडोवंक येवंक ना, पूण ती शांती पावूंक आयला. संवसार सोंपतलो, सगळें जावंक जाय तितलें जातलें, पूण समोर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून नांव जावची ना. म्हणजे देवाची सुमोट सासणांक तोखता तसली सुमोट. आनी सुमोट म्हणल्यार जिवीत. जशें देवाचें उतरूय आमकां सांगता, जो कोण सुमोट सांबाळटा तो देवाच्यो आज्ञा पाळटा, देवाचें मानामेन पाळटा, तो जिवीत सोडूंक पावता. आनी आमकां स्तोत्र गीत, पयलें स्तोत्र गीत आमकां सांगता, कोण भाशेन सुमोट मनान घडयता, सगल्या वेळार आपल्या जिवितांनी मनान घडोवन ह्या सुमोटी प्रमाणें चलता, तो मनीस एका वाडा सरशी लायलेल्या एका झाडा सारको. आनी वाडा लागीं लायलेल्या झाडाक सदांच फोडां जातात. काळा प्रमाणें तेंपा प्रमाणें फोडां जातात. ताची पानां पर्यान वखदाक बरीं अशें म्हणलेलें आसा. आनी हे भाशेन कोण समोट सांबाळटा ताका जिवीत मेळटा. आनी आयच्या त्याच शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, कोण म्हजी आज्ञा सांबाळीत
तो एके भाशेन स्वर्गाराच्यान व्हड जातलो, पूण ही आज्ञा मोडीत आनी हेरांकूय मोडूंक शिकयत तो सगल्या म्हूण स्वर्गाराच्यान ताका ल्हान म्हूण लेखतली. तर हे समोर्थ आमी सांबाळूंक जाय आनी हेरांकूय आमी शिकोवंक जाय. ज्यो देवाच्या कायद्या प्रमाणे हे समोर्थ म्हणल्यार देवाच्यो आज्ञा तांणी पाळल्यो आनी हेरांकूय शिकयल्यो. ह्या समोर्थी प्रमाणे चलूंक आनी जियोंक आमकांय सगल्यांक आपयल्यात. तर ही समोर्थ म्हणल्यार देवाचे 10 मानामेंट 10 उपदेश, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, जेजू एकाच उतरान ही समोर्थ आटापता. प्रवाद्याची शिकोवण ही समोर्थ आटापता. तर आमच्याय जिवितांत जो कोण देवाचे मानामेंट पाळल्या आनी देवाची समोर्थ हेरांकूय शिकयल्या तो देवाच्या राज्यांत सगल्या म्हूण व्हड. तर आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवया ही समोर्थ आमी सांबाळल्या काय, पाळल्या काय, हेरांक शिकयल्या काय, जाल्यार आमकां भिरांत ना. देवाच्या राजा लागींच आसा, देवाच्या राजाचे वाटेरूच आसा. तर आमी चड एकलो आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवया. हे समोर्थेक पयलो वयलो जागो आमी दिला वो आमचे कुशेक आमी जागो दिला. आनी हे तरेन हो समोर्थ घोडे पाडूंक ना, हेरांकूय शिकोवंक ना जाल्यार आमचें खोटा. तर देवाचे समोर्थेक मान दिवया, देवाची समोर्थ सांबाळुया आनी आमी जिवीत जडूंक पावतले. बेटोने गीत घेऊया. C43 पेज 46, पेज 4-6. शिशेच्या रोस्तारा आमी तुका दिन वाचता. ज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवोन जातलो. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान पातकांची दूख धरून तुका आमी बलिदान भेटयता. तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्या भुगेत शुभेच्छा देवा सगळेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्पोरा प्रोपेसिया तुजे दुवेच्या मोरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका वोंगता. त्या फारीकपणाच्या आनी वाकाडणेच्या योजना वरवीं तुज्या भोगतां बरोबर सासणांक तुका वाखाणूंक दयाळपणी तिका व्हर. ही आमची खालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सोड
सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Voyoshi ami korum pavo. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचे तारण मनशा कुळाचे जिवीत मेल्ल्याचे पुनर्जिवणपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करता आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक सोंतोसता ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे रगत पातकाचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबाडताचो गोड परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन तुवें आमकां सोडून सोंग्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव कार्डिनल आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी प्रोफेसिया साविता कोस्ता तेलिसाची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली एक वरोस फाटीं जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन तोर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा काबूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सगल्या वेळार सगळे घोडये देवाची सुमोर्त नियाळटा आनी पाळटा तोच देवाच्या राजान सगल्याहून व्हड आनी हेरांकूय शिकयता तो देवाच्या राजांतान पयस ना. हें सोडकून घेवन देवाचे सुमोर्ती प्रमाणे चलूंक आनी जियोंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दियात. देवाची शिये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. जेजो म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत कोणूच बापाशी वचना भोगोर म्हजे वरवीं. ह्याच ताच्या जेवणाक तूं वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
कोमिनाच्या वेळार गीत घेऊया D27 पेज 61 पेज 61. Moja deva tu sorboro roads na mozo doni koro soglia kalsa
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा प्रोपेसिया, तुझे तुबे खातीर भेटलेले बलिदान आनी आमची मागणी दयेन मानून घे. आनी तुजे काकुतीन तिची पातकाची सोर कोतां धुवन काड म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुताक जेजूचे नावी. On behalf of the children and the family of late Propersia, I thank everyone, first of all, our parish priest, Father Orlando Marcus, for celebrating this Mass, the lovely choir that helped us to participate in a better way to their melodious singing, and all of you who have come from far and near to pray for the soul of Propersia. Now there will be prayers at the grave, and after that the family has requested all of you to partake in the snacks and refreshments, whatever they have brought. Thank you. Survispor तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसू. सोरपोद्वेदार्थ्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोलू उपकार. शेवट गीत घेऊया T53 पेज 225 पेज 225. सुवादी तुझे नाव मारिये, मोगाला उचारता, भुरग्या पोनांका मारिये, कासांते सांबाळटा. सुवादी तुझे नाव मारिये, मोगाला उचारता, भुरग्या पोनांका मारिये, कासांते सांबाळटा. मारिया, मारिया, मधुर गीत मोच्या तोंडात, कुर्बेसर मोच्या आत्म्यात, कोमल बांदार मोच्या काळजात. मारिया, मारिया, मधुर गीत मोच्या तोंडात, कुर्बेसर मोच्या आत्म्यात, कोमल बांदार मोच्या काळजात. Maria, Maria. सोंपलेले भयणी पासत देवा लागीं मागचे आदीं ताचे असले बरे मनीस आमकां दिल्यात देखून, तशेंच इतली सोबार देणी देवान आमकां दिल्यान देखून देवाक आर्गां दिवया आनी आमी तांचो बरो उपयोग करूंक
ताचोच आदार मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. आमी तुका आर्गां दिता म्हणुया. आमची भयण प्रोपेसिया तिच्या कुटुंबाक फावो जाली आनी तिचे ओरमी ताच्या कुटुंबाक जायते बरें आयलें देखून तिचे ओरवी आमकां ताच्या इश्टांक आनी तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या इश्टांक बरें आयलें देखून आमकां सगल्यांक तुवें हात पांय आनी दुसरी देणी दिल्याय देखून आतां आमचो जबाब जातलो. आमकां तुजो आदार दी बापा म्हणुया. आमचे मोदेगोत बरे मनीस आसात तांकां आमी ओळखूंक आनी ताचे बरेपण मानून घेवंक, एकामेकाचें बरें उलोवंक आनी एकामेकाक बरें करूंक, दुसरो बरें करता तेन्ना ताका शाबासकी दिवंक. आतां आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं आमी मागता बापा म्हणुया. आमचे भयणीच्यो सगळ्यो चुकी विसरून तिका तुमी बरोबर सुखेच जिवितांत घे म्हूण सगल्या आमच्या मेलेल्यांक तुजी काकूट दाखय म्हूण सगळ्या आमची मागणी आमचे आवडे जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान स्वर्गीच्या बापाक मारूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. बापा तुवें मनशाक रचून संवसारांत घालय आनी आमचे सगळ्यांचे जिवीत तूंच चलयताय. तर एकामेकाक आमी बरें करूंक आनी आवडूंक वावर करून कुटूंब आनी समाज नेटोवंक आमकां सुचय आनी आमचे सोंपलेले भयणींक तुज्या सासणाच्या सुखांत घे. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. सासणाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभूय.
In your